मिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेवया A6 पेज 3. Deus amso Bab, tu mozo Bab, Deus amso Bab, tu moji boy, Jesus amso Bab, ani ami Jesus ostongi, ami soglie, deva utorai kotatena, ami Jesus ostongi. Utorai kotautena, amie Jesus domie. Deus amso Bab, tu mozo Bab, Deus amso Bab, tu moji boy, Jesus amso Bab, ani amie Jesus domie, ami soglie. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. इश्टानो आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या सातोड्यान भितर सरलेलीं आसा आनी आयच्या दिसा देवाक दिनवासूंक केरीत भाशेन हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेतात आमच्या जिविता पासत दिनवासूंक ताका वखाणून ताणें आमकां सांबाळल्यान राखल्यान म्हणून आनी तेच भाशेन मागूंक देवा लागीं प्रार्थनान आमचे हुस्के कोंती ताका उबारूंक कित्याक जायते जाण आमचींच भाव भयणां जावं पिडींत कोश्टवतात आपल्या जिविताच्या प्रश्नांनी घुस्पल्लीं आसात आनी हें करतना केरीत भाशेन हे रिती वरवीं आमी देवाच्या उतरांतल्यान गिरेस्त जावं ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आनी आदी फुडेंच आमची ल्हान व्हड पातकां चौगडास करून किरीत भाशेन देवा लागीं आमी बोगसुणें मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावती वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. काळजांत दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत वागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumia kaklut ko, sumia kaklut ko. Moi mandeva utsorgi ani shantitaच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोतवेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा. महिमान देवा उत्सर्गी आनी शांतीताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे
उजव्या पोसार आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी ह्या वेळार आमची देसावां देवा मुखार आमी उबा रावया. प्रार्थुया. सुरपदविदारा आनी सासनाच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे पोरमणे जाय कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. नेहम्याच्या पुस्तकावेले वाचप. 7वो म्हयनो लागलेलो. सगळी परजा एकाच मनीस जाल्ले परी उदकाचे दारवट्या फुड्यान आसलोले. मोद्यानार एकठांय जाली. सर्वेस्परान फर्मायल्लें मोइजेसाचे सुमूर्तीचें पुस्तक तांणी एस्रास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन धाडलें. बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. वो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान मैदानार दादले बायलां आनी गिन्यानान पावलोलीं भुरगीं कुजीत बोव सकाळीं ते दोनपार पर्यान पुस्तका वेलें ताणें वाचलें. सुमूर्तीच्या पुस्तका चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबत रावून केल्ल्या मोदेराचे उंचच्या जाग्यार एस्रास धर्मशास्त्री उबो आसलो. एस्रास सगल्या लोकांहून उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगल्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एस्राजान सर्वेस्परा व्हडट्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोजेन हात उखलून म्हणलें, आमेन आमेन. उपरांत सगलीं बागोवली आनी दोनीत सरपोट पडली. सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी एस्राजान देवाच्या पुस्तकांतलें वाचून आनी ताचो असो वोट दिलो की सगलो लोक वाचलें तें सोजमलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहम्यास आनी एस्रास धर्मगुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकोवन दिताले ते लेवेर हातांतलीं सगलीं आख्खे पोजेन सांगलें, तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस जावं नाका, रडूं नाकात. समोर्तीचे उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें,
चलात, चोरोप खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें इतलें धाडात. कित्याक तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस्त जावंक नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बोल. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. जाबा तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हणुया, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराचे सोमोर्थ सोड बरी जिव्याची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेट्यान जानवाय. जाबा तुजे उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचे हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जाबा तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगलेच नितीचे. जाबा तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानून सर्वेस्परा. म्हजे खोडपा, म्हज्या तारोका. जाबा तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. भाग्यवंत पावलोन कोरीतकारान बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, खरेंच जोशी कूड एक, पूण तिका साने आसात आनी कुडीचे सगळे साने पुस्कोल जावनूय एक कूड घोडटा. तसोच क्रिस्त. खरेंच आमी जिदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन, एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमकां सोमेस्तान एक आत्मो पिवून दिला. कित्याक कूड म्हटल्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते साने. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार वो पांय कुडीचो न्हय जाता. वो दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार चो न्हय जाता. सगली कूड फकत दोळो जाल्लो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर? आनी सगलीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान स्वास परमूड कसो घेवंक जाय तर? त्या पासत आपले कुशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर? खरेंच म्हटल्यार जायते साने पूण एकूच कूड. म्हणटच दोळ्याक हात म्हणूंक जायना, म्हाका तुजी गरज ना. तोकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना, म्हाका तुजी गरज ना. पूण परतेंच चड ओस्को दिसता ते कुडीचे सांदे ओदीक गरजेचे आनी ओदीक हलके दिसता ते कुडीचे सांद्यांची आमी ओदीक पर्वा कोत्ता. तशें जे आमचे सांदे माणसुगेचे कशे धरिनात तांकां ओदीक मानान आमी लेखता. आमचे माणसुगेचे साने मानाची गरज ना, पूण जे साने तितलो मान ना सो दिसता तांकां ओदीक मान दिवची येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटच कुडीक वेगळोचार आसा न्हय, पूण सगळे साने एकामेकाचे पोंचे. एक आनी एक सांद्याक दुखता जाल्यार ताचे वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसता.
तशेंच एक सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडाक सगळे सांद्यांक कुशाल जाता. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपले फावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री, तशेंच आसात विस्मितां, पिडेवंतांक बरे कोच्चे गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणें. तर सगळेच धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय, सगळीं विस्मितां कोत्ता गाय, पिडेवंतांक बरी कोचचो गूण सगल्यांक आसा गाय, सगळीं आठवो भासो उलयतात बी, सगळे तांची समजणी दिता गाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorve sporak, soy sorve sporak, sorve sporak, soy. Sorve sporak, soy sorve sporak, sorve sporak, soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयत्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorve sporak, soy sorve sporak, sorve sporak, soy. Sorve sporak, soy sorve sporak, sorve sporak, soy. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आमचे मोदें घडोवन आयल्या त्या वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण बारी वावुरल्या. सुरवातेक सावन त्यो काशा दोड्यांनी आनी सोबदाच्या मुणयाऱ्यांनी त्यो आमकां घुमयल्यात त्या प्रमाणे तांणी बरयलां. हें जाणो जावन म्हजे पाळी सगल्यांची पयली थावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुमकां भोवमानीस्त थियोफिला क्रमान बरोवन दिवन हांवें येवजिलें. जे वस्तूंची तुका शिकवण मेळ्ळ्या तांचें सोद तुवें ओळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बोडान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपली सुवय प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराची कृपेचें वरोस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तक कवडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक जोडें आपल्या काजाराचें 50वें वरोस समारंभताना सावूत करतलो आदी फुडेंच समारंभा आदी फुडेंच तांगेर वचून कांय प्रश्न घालून ताची सावूत बेस बरे भाशेन करूंक ताणें येवजिलें. आनी तो गेल्लो आसतना ह्या जोडयां लागीं उलयता आसतना ताणें तांकां प्रश्न घालो, तुमच्या काजारी जिवितांत खंयची मोलाची वस्त प्रेशियस सारकी
इतली मोलाची ती खंयची वस्त ती दाखोवंक तांकां ताणें मागलें. आनीक ही जाणटे जोडी ह्या साऊथ करतल्याक खंय आपल्या रुमांत घेवन गेले आनी थंयसर ती आलमार तांणी दाखयली. आनी हो साऊथ करतल्याक दिसलें आलमारीन बरें कितें आसतलें, भांगार शिंगार कितें तरी आसतलें मोलाची वस्त. आनी तांणी खंय आलमार उक्ती केल्यार थंयसर जायतीं गोंयतां आसलीं. आनी ह्या गोंयतांत एक गोंयताक एक नांव आसलें. काजरा आदी, काजरा समयार आनी काजरा उपरांत. हो मातशें चिंतूंक पडलो हें आनी कितें काय म्हणून. घोडी भांगार आसतलें तो चिंतून रावलो. पूण ही गोंयतां उगडून ह्या जाणट्या जी 50 वर्सां समोरमतालीं त्या जोडयान खंय ह्या साऊथ करतल्याक दाखयलें. ह्या गोंयतांतलें न्हय भांगार शिंगार काडूंक ना, पूण जायत्यो चिटींचो दाड तांणी काडलो. लग्ना आदी, लग्ना समयार आनी लग्ना उपरांत जायते चिटीचे धाड. आनी हे चिटीन खंय जायतें बरयल्लें ताणें. लग्ना आदी कशे भाशेन ती एकामेकाचो मोग ओळखूंक पावली. लग्ना समयार कशे भाशेन हो मोग ती सांबाळटली. आनी लग्न जावन जेन्ना ती चुकताली एकामेकाक चिटयो बरोवन ही चुकीचेर जय तरूंक ओ चुकी काडून उडोवन एकामेकाक बोगसणे दिवूं कशे भाशेन काजारे जिवीत फळादीक करतली हें तांणी चिटयो बरयल्ल्यो. त्यो तांच्यो मोलादीक वस्त म्हूण तांणी दाखयलें तांच्या 50व्या काजाराच्या वर्सां. आयज ही जोडी आमकांय बी तेंच सांगतात. देवाचें उतर जें म्हणटात आमी पवित्र पुस्तक हेच भाशेन मोगाची कोता ती. जशे परी ही जोडी आपल्या मोग समोर मोग ओळखूंक मोग सांबाळूंक तांणी चिटयो बरयलो तेच भाशेन देवानूय तेंच केलें. आनी जरी तर आमी पवित्र पुस्तक कितें तें सजमूंक सोदता जाल्यार आमकां सादो जबाब म्हणल्यार पवित्र पुस्तक देवाची व्हडली मोगाची कोता. होच तो देव जो आपलो मोग उगडाप करूं आपणाकूच परगटूं आपलो मोग परगटूं एके भाशेन म्हणोंक शकता ताणें आमकां ही मोगाची चीट दिली, पवित्र पुस्तक दिलें. होच तो देव जो मोगान आमकां रोचता, मोगान सांबाळटा आनी मोगान आपयता. हो तो मोग जरी तर देव आपलो मोग कोडीत करूंक हें पवित्र पुस्तक दिलां जाल्यार हेंच तें पवित्र पुस्तक ह्या मोगाक मनशाचो जबाब कसो जातलो हेंवूय सांगता. न्हय देव कसो मोग दाखयता तो, पूण मनशान ह्या मोगाक कशे भाशेन जबाब दिवचो हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी हाकाच लागून आयज जेन्ना ह्या तिसऱ्या सादे काळाच्या आयतारांत आमी भितर सरल्यांत सातोड्यांत आमी भितर सरल्यांत जाल्यार आयचो आयतार खेरीत भाशेन आमची धर्म प्रांतांत आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावरा पासो तो आयतार भेटयल्लो आसा. आनी आमकां दर एकल्याक उलो खेरीत भाशेन पवित्र पुस्तकाचें मोत वळखूंक पवित्र पुस्तक कितें तें समजूंक आनी ह्याच पासून आमचें जिवीत ह्या पवित्र पुस्तकाक कशे भाशेन मानान लेखतले आनी आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक जें कितें सांगता तें घालूंक हो आयचो आयतार आमकां उलो मारता. ह्या पासून हें पवित्र पुस्तक कितें तें आमकां सोजमूंक बेस दिबेल गरजेचें. पवित्र पुस्तक कोणें बरयलां? आतां पवित्र पुस्तकाक पयले सुवातेर एकलो देवीक बरोवपी आसा आनी तो म्हणल्यार देव. आनीक जायते मनीस बरोवपी आसात. होच तो देव आपल्या प्रेरणा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मनशाक ताणें वापर केलो. मनशा वरवीं हें पवित्र पुस्तक ताणें बरयलें. तर हो तर देव पूण ताणें मनशाक वापरलो हें पवित्र पुस्तक. त्याच पासून पवित्र पुस्तक पवित्र आनी त्याच पासून ताका मान आसा, ताका रेस्पेदान आमी तें लेखूंक जाय. कातोल्क पवित्र पुस्तकान 73 आनी 3 बूक आसात, पुस्तकां आसात. ह्याच जावं ती पुस्तकां वो चिट्यो. पूण प्रोटेस्टंट आमची भाव भयण आसा तांचे फक्त 60 आनी 100 आसात. उरलोले 7 कितें जालें काय? ती उरलोले ते 7 पुस्तकां एके भाशेन देवाचे प्रेरणान बरयल्यात म्हूण मानून घेनात. आतां जुदेवान पवित्र पुस्तक आसलें तांणी उमकींच पुस्तकां देवाचे प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्यान म्हूण थंय सजमतालीं. आनी तेच भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां तांचे लागीं थोड्यो चिटयो आसल्यो जावं त्यो आपोस्तलांनी बरयल्ल्यो त्यो चिट्यो आनी तेच भाशेन दुसऱ्यांनी जेजूचो खासगी अनुभव बरयलो
तोवूय तांचे लागीं आसलो. आयज जशे परी आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, जे लूक थंयसर दाखयता जेजूची म्हायती कशे भाशेन तो बरोवन आमकां सगल्यांक उगडापी करतात. आनी ही ताका म्हायती कुयतान मेळ्ळी काय, जाणी दोळ्यांनी जेजूक पळयला तांचे लागीं उलोवन जेजूची म्हायती हो अनुभव, हो खासगी अनुभव तो घेता आनी तो तें पुस्तकान घालता बरोवन. देवानूच पवित्र आत्म्याच्याच प्रेरणान ताणें हें केलें. कित्याक काय, अशें पवित्र पुस्तकाचे शास्त्री म्हणटात, लूक जायत्या आपोस्लांक मेळ्ळो तो जिवो आसतना, जावं तो पेद्रू, पावलो, इवन मारयेक तो मेळ्ळो. आनी हेंच तो सगळें ताणें एकठांय केलें आनी ताणें बरयलें. आनी हेच भाशेन दुसरे शुभ वर्तमानकार जेजूचो खासगी ओ जेजूचो अनुभव जाणी दोळ्यांनी ताका पळयल्लो तांचो घेतात आनी बरयतात. आनी हे सगळीं पुस्तकां आसलीं पवित्र सभेन ओ इगोर्ज मातेन येवजिल्लें हें सगळें एक करूं, एक पवित्र पुस्तक करूं. आनी कितें केलें काय, तांणी एक मेळावो केलो, कावन्सील आडावून दवरलें. आनी हें कावन्सील रोमान जालें 382 वर्सां. थंयसर जावं ते बिस्म, जावं ते धर्म देवशास्त्री थियोलॉजियन्स, जावं ते दुसरे इगोर्जेचे फुडारी, पवित्र सभेचे फुडारी आनी पाप साहेब दमासूस, हे सगळे मेळ्ळे. आनी तांणी आदीं कोणें पवित्र पुस्तकाचे ओ जे जाणार आसलेले तांणी ज्यो चिट्यो आसल्यो ओ पवित्र पुस्तकां आसलीं तांचेर कितें बरयल्लें ते डॉक्युमेंट्स घेतले, त्यो शिकवण घेतली. आनी आदलीं ओ पयलीं क्रिस्तांवां मदें समुदाया मदें कितें समज आसलो ती कितें सतमानतालीं त्या सगळें एकठांय करून एके भाशेन कॅनन ऑफ स्क्रिप्चर काडलो. हें म्हणल्यार कॅनन ऑफ स्क्रिप्चर म्हणल्यार जे लिस्ट एके भाशेन देवाचे ओ पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान बरयल्लीं खंयचीं पुस्तकां ती मांडावळीन घातली. आनी आयज जो आमकां पवित्र पुस्तक आसा, बायबल आसा, तें थंय थावन मेळ्ळां. न्हूच एकूच मेळावो जालो रोमान, दुसरे कडेन जालो, जावं ते फ्लोरेन्साक, जावं ते ट्रेंटाक, जावं ते कार्ताज, नायसिया, आनी हे भाशेन जायते मेळावे करून आमकां शेवटाक हें पुस्तक मेळ्ळें जें आमकां दिता खंयचीं पुस्तकां न्हय मनशा आपणा जाय ते भाशेन आनी मनशाच्यो काणयो घालून न्हय, पूण देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवान मनशाक वापरून, मनीस बरोवप्यांक वापरून हें पवित्र पुस्तक एके भाशेन मोगाची कोता आमकां दिली ती. आनी कित्याक दिलें काय, देवान आमकां पवित्र पुस्तक कित्याक दिलें काय, कित्याक एकूच कारण ते एक कूड कोत्तात. कित्याक ते एकूच कुडयेक एकटवले आसात. हेच ते कूड एके भाशेन कुणायता एकवट. देवान तेंच केलें. देवाचो आनी मनशाचो एकवट जावं आनी मनशाचो देवा कडेन एकवट जावं ताणें देवाचें उतर, आपलेंच उतर पवित्र पुस्तक आमकां दिलें. होच तो देव जायते वेगवेगळे मनशांक तांचे गूण वापरून, तांची व्यक्ती वापरून, एक बरोवपी एक भाशेचो ह्या जायत्या जाणांक वापरून तो एक पवित्र पुस्तक दिता. कित्याक एकवट कुणाव, एकवट देवा मदें, मनशा आनी देवा मदें, एकवट मनशा मदेंच. पूण आयज जरी तर आमी नदर मारूंक गेल्यार पवित्र पुस्तकाक लागून जायत्यो फुटी पडलेल्यो आसात. कोण कोण उपरासता आनी म्हणटा तुमच्या पवित्र पुस्तकान हें बरयल्लें आसा, तुमी हें करतात, आनी थंयसर फुटी. सोशल मिडियाचेर जावं दुसरे कडेन कितल्योच फुटी, कितलेशेच आर्ग्युमेंट जातात पवित्र पुस्तकाक लागून. जें पवित्र पुस्तक एक कोट करूंक जाय आसलें तें फुटी घालतात. जाय ती आड शिकवण घालतात. पवित्र पुस्तक तुमचें हें सांगतात तें आड आनी एके भाशेन फाल्स शिकवण दितात. वय, पवित्र पुस्तकान जायतें कितें आसा, पूण पवित्र पुस्तकान एकूय चूक ना. कित्याक तें देवाच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें आसा. पूण जायतीं जाण म्हणटलीं पवित्र पुस्तकान थोड्यो इतिहासाच्यो म्हायती पूर्ण तरेन सांगलेल्यो नात, अर्दपाट सांगलेल्यो आसात. ह्या प्रश्नाक होच एक जबाब. पवित्र पुस्तक न्हय इतिहासाचो पुस्तक. इट्स नॉट द हिस्ट्री बूक ओ विज्ञानाचें पुस्तक न्हय तें. इट्स नॉट अ बूक ऑफ सायन्स. पूण पवित्र पुस्तक भावार्थाचें पुस्तक. ह्या पासत आमच्या भावार्थाक देव आतां एकवटूं कितें गरजेचें आसा तें पवित्र पुस्तक दिता. न्हय हिस्ट्रींत कितें जालें, न्हय म्हूण सायन्स कितें जाता वो कितें सांगता तें सांगूंक पवित्र पुस्तक ना. दुसरे सुवातेर जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार
जायते पवित्र पुस्तकांत मेळटा जे आमच्या मोती पोरमोणे आनी आमी म्हणटली भावार्था पोरमोणे अशें ना म्हणून. जरी तर आमी इजायासाच्याच पुस्तकांत गेल्यार थंयसर 30 आनी 6 12 वडे थंयसर मेळटा उडशीक खावची पडटली, मूत पिवचें पडटलें. हें आनी कितें शी उडशीक कशी, हें आनी पवित्र पुस्तक कितें सांगता अशें आमी म्हणटलें. आमी गितांतल्यान गितांत गेल्यार 7 4 वरी जी वड आमी जरी तर वाचल्यार आमी म्हणटलें आवय असली उडशीक आनी पवित्र पुस्तकांत आसा. हें आमी सोजमूंक केरीत काळजी घेवंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक एकूच फारा बरोवंक ना. पवित्र पुस्तक जायत्या बरोवप्यांक देवान वापरून बरयलें, वेगवेगळ्या काळांत बरयलें. आनी ह्या पासून पवित्र पुस्तकांत जायती बरोवपाची चाल रीत आसा. आमी म्हणटा लिटरली जाज, जावं ती कविता आसात थंयसर, जावं त्यो वपारी आसात, जावं त्यो काणयो आसात, आनी एक भाशेची चाल आसा, एक भाशेचो बरोवपी आसा, एक भाशेची तांची व्यक्ती आसा, पर्सनॅलिटी आसा, एक भाशेचो तांचो गूण आसा, एक भाशेचो काळ आसा. सगळे एकूच काळांत बरोवंक ना. आनी त्या पासून आमी आदलें काडून आतांच्या काळांत लायतात तेन्ना आमकां दिसता तें आवय हें आनीक स्कॅन्डल म्हणून. त्या पासून पवित्र पुस्तक जेन्ना वाचतात आनी सोजमतात आमी काळजी घेवंक जाय त्या बरोवपाची आनी त्या काळाची. आनी हें जेन्ना आमी मनान दवरता तेन्ना आमकां पवित्र पुस्तकाचो सारको तो समज आमकां मेळटा. आनी ह्याच पासून एक आमी सारकी माणसुकेन काळजी दवरूंक जाय ती सोजमूंक म्हणटात ती पवित्र पुस्तकांची कांय एन्शंट एलिगरीज आनी मिथ्स, जाका आमी म्हणटात कल्पना ओ मिथ्स म्हणटात त्यो आमी कांय स्टोरीज घेवन एक म्हत्वाची शिकवण दितात. जरी तर आमी पवित्र पुस्तक आसा तेच भाशेन घेतलेलें आनी जिविताक लायलें जाल्यार जायतीं जाण कुड्डीं आनी तोंडी जावपाचीं. कित्याक मातेवाच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा 5 वडे तुमकां जरी तो तुमचो दोळो आडकोड कोत्ता पातोक आदारूंक आपयता जाल्यार तो दोळोच काढात. आमी सगळीं कुड्डीं जावपाचीं. आत पातोक करूंक आदार दिता जाल्यार तो आतूच कातरात, पांय कातरात, सगळीं आमी तोंडी जावपाचीं. पवित्र पुस्तक ताका एक मांडावड आसा सोजमूंक. आनी ह्या पासून मनशाक दर एकल्याक जावं तो हांव फुडारी कसो आनी आमी सगळीं भाव भयणां क्रिस्ती भाव भयणां कशीं पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी तें सोजमूंक काळजी घेवंक जाय. कित्याक तें देवाच्या प्रेरणान बरयलां आनी देवाच्या प्रेरणानूच आमी तें सोजमूंक पावतले. कोणूय मनीस आड जी शिकवण दितलो तीच आड शिकवण आमी घेतल्यो आनी आड शिकयतल्यो. ह्या पासून देवा लागीं मागची गरज. कित्याक पवित्र पुस्तक दुस्पोट हाडचें ना. पवित्र पुस्तक एकवट हाडटा. पूण आयज जायतो दुस्पोट जाल्लो आसा. कोण कोण पवित्र पुस्तकाचें कितें कितें कोट करता आनी दुस्पोट घालता. ह्या पासून आयज जेन्ना पवित्र पुस्तक आमी सोजमूंक सोदतात तेन्ना वी हॅव टू यूज द लॉ ऑफ लव, मोगाचो कायदो जो भाग्यवंत आगोस्तीन दिता. जरी तर तुका सांगता पवित्र पुस्तक कितें तरी आड सांगता मोगाचो कायदो लाय. जरी तर तुका पवित्र पुस्तक देवा आड आनी मनशा आड शिकयता जाल्यार तें सारकें ना. पवित्र पुस्तक सदांच देवाच्या मोगान कोल रिगूंक आनी तेच भाशेन पेल्याच्या मोगान कोल रिगूंक आमकां आदार दितले. तर आयज जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ केला वो आयतार कितें भाशेन पवित्र पुस्तकाक भेटयला जाल्यार आमकां कितें उलो मारता काय हें देवाचें उतर हेंच पवित्र पुस्तक आमकां कितें उलो मारता काय. आयचें पयलें वाचप आमकां थंयसर सांगता आनी एजराच थंयसर आमकां दर एकल्याक उलो मारता. एजरा सुमूर्तीचें पुस्तक सकाळ टावन सांज मेरेन वाचूंक लागलो आनी थंयसर कोण आसलीं दादले बायलो जीं गिन्यानान बोल्लेलीं तीं भुरगीं आसलीं आनी तो वाचता तीं आयकता तें सोजमता. आयज पयले सुवातेर आमकां उलो पवित्र पुस्तकाक मान दिवं तें वाचूं आनी तें आयकूं. हांव एक यात्नीक कसो फुडारी कसो आनी तेच भाशेन आमी क्रिस्तांव भाव भयण कशीं आमी पवित्र पुस्तकाक मान दिवंक गरज. आनी हो मान कसलो काय भायलो आनी भितरलो मान. आयज हांवें म्हाकाच प्रश्न करूंक जाय देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत खंय आसा ताका हांव मान दिता काय. देवाचें उतर जें म्हाका दर घडये मिसान जावं खंयसरूय घरांत जेन्ना तेरसान वाचता तेन्ना कितें तरी सांगता हें देवाच्या उतराक हांव म्हज्या जिवितांतल्यान मान दितां हो प्रश्न पयलो म्हाका. आनी दुसरे सुवातेर भायल्यान कसो मान दिता काय. जायते फावटी म्हज्याच घरांत पवित्र पुस्तकाचेर इतलो धूड पडलेलो आसा ताका गोयरूम आयिल्लो आसा एके भाशेन तें बेश्टें चालतें पुस्तक कशें ना.
ते देवाचें जिवें उतर ताका मान दिवंक जाय ते एके भाशेन देवाचें आसणें पवित्र पुस्तक बायबल म्हणल्यार देवाचें आसणें ह्या पासून भायल्यान ताका मान दिवंक गरज एक पावटी नवीं घरां बांदतात आमी सगळें हाडटात सगळें इंटिरियर डिजायन करून सगळें दवरतात पूण बायबल हाडूंक विसरतात आनी बायबल हाडटात तो खंयचो आदले ते येल्लो येतात ते NRSV इंग्लीश NRSV आनी आमचे कोंकणी भाशेन उमकेच बिब्लिकल एपोस्टोलेटान काडलेले आसात ते घेवची गरज कित्याक बायबल पवित्र पुस्तक आमच्या कुटुंबान देवाचें आसलें न्हूच ताका भितरल्यान पूण भायल्यानूय बी बरे सुवातेर ताका धरून मान दिवंक ताची बोजवण करूंक आमकां गरज कित्याक देवाच्या उतराची बोजवण करता तो देवाचीच बोजवण करता दुसरे सुवातेर देवाचें उतर वाचूंक आयज आमी देवाचें उतर वाचतात कास्की देवाचें उतर म्हाकाच तो नियाळ करून आयज उलो कितलो हांव देवाचें उतर वाचता काय आनी तेच भाशेन देवाचें उतर परगडटा जावं तें मिसान जावं तें तेरसान जावं तें लादीन करतात तेन्ना देवाचें उतर आमी परगडटात ह्या पासून काळजी घेवंक गरज तो एक न्यूज पेपरनी आमी न्यूज वाचिनात पूण देवाचें जिवें उतर वाचतात दर एकलो आयकता तेन्ना ताका एक खाशेलो संदेश मेळटा आनी ह्या पासून जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमी काळजी घेवंक गरज ती प्रॅक्टीस करूं आनी तेच भाशेन तें बरे भाशेन परगटूं कित्याक मोजे ओस्तोंगी हेंच देवाचें उतर आवाजांतल्यान दुसऱ्याच्या कानार पावता हेंच तें देवाचें शक्तिवंत उतर दुसऱ्या थंय येता तर हांव जाता एक चॅनल ह्या पासून आमी काळजी घेवंक गरज आनी तेच भाशेन देवाचें उतर आयकूंक काळजी घेवंक गरज ओय हांव वाचता जाय पूण देवाचें उतर आयकून तें वेव्हारान घालून एक पद्दत आयिल्ली आसा पवित्र सभेन इगोर्जेन जावं ती काजारां जाता तेन्ना जावं ती लादीन जाता तेन्ना जावं ते बेश्टे तीर जातात सायबीण जाता तेन्ना देवाचें उतर वाचता तेन्नाच आमकां उगडास येता कांय मनशांक भायर वेतात आवय स्नॅक्स रेडी जाल्यार फ्रुटी रेडी जाल्यार चिकन रोल रेडी जाला तें पळोवंक वेतात कित्याक हांगासर वाचतात ते वाचतात ते देवाचें उतर न्ही त्या वेळार आमची उरलेली कामां करुया फोगोट्यो तयार आसात आनी कितें प्लेटो तयार आसात ते पळोवंक वेतात देवाचें उतर आसणें देवाचें आनी ह्याच पासून तें मानान लेखूंक जावं तें आयकून लेगून मानान लेखूंक गरज आनी जेन्ना तें आयकतात तें आमकांच सगळे भाशेन पेकोवणी दिता ओय आमी सगळें कितें आयकून सोजमोची नात पूण थंयसर रावून बेस बरे भाशेन वांटो घेवन आमी काळजी घेवंक गरज बरे भाशेन आयकूं न्हय त्या वेळार देवाचें उतर वाचता तेन्ना भायल्यो राटावडी करूं आयज हेंच देवाचें उतर आमकां उलो मारता देवाच्या उतराक मान दिवंक बरे भाशेन वाचूंक आनी बरे भाशेन आयकूंक त्याच देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांतल्यान कोरण्यांतल्यान मान दिवंक दर एकल्याक कृपा मागूं सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया सोत मानता देवा सोरपोतवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार बरयतान सोलमलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची सुटी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमची मागणी देवाक मुखार घालुया आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत दिसा दिसाच्या नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या खाला आसलोले पोजेक बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवा थाव येता म्हूण सोत मानून आपली जोडटी पोजेचे उदरगती पासत चलोवंक ते तयार जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया
जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चितान आयकूंक वाचूंक आनी नियाळून आमचें जिवीत नवसरूंक जिवितान बरीं फळां दिवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. आपलो वाडदीस समोरपतल्या दायगोयनो नोरोना हांणी ह्या मिसा बलिदानाच्या इंतेसांक भेटयलां. तर दोनया देवान तांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालून म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. दोयाळ बापा काल तिका हांवें तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी तूं सोराम गेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी तूं सोराम गेले सगलीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाचे सुखाक आमी पावूं. ह्या मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सूर गाणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणी आंकवारी मारीत हांवें जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें गिर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या
बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच कुशीन खुस्ट मोरून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तूं खादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां वासो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात Bavartaco gut porgoto huia. Sumia Gesù, duce moronami somoromda. Sumia Gesù, duce mono জীবন পর porgota. Sumia Gesù, duce enia ami hontrenda. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शिवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाकीन बापा फिलीप नेर आमचे गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची हांगासर आजीर जाल्लीं आसात खरीत भाशेन आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिडयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरून आनी सूर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मुहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बाबा सर्वंदून आनी गोंयभोव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीप धरून म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरमता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुमेध शांती सुद्दां खाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां
सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावूंक सोदतां. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यान आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमकां फावो कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सातोड्याची कार्यावळ आयज साद्या काळाचो तिसरो आयतार. फुडल्या आयतारा दीस मिसां ऑनलायन जातलीं. गेल्ल्या आयतारा दीस धोर्मदान जालां 22,490. हें कलेक्शन आफ्रिकाच्या मिसांवा पासत आनी तेच भाशेन बागयोंत आंतोनीचे आनी बागयोंत जेवाजाचे मुर्तीन दान आयलां तें 31,090 रुपीज. कोवीड पिडेक लागून आमची इगोर्स आमी बंद दवरतले. केन्ना उक्ती करतले तें आमी तुमकां उपरांत कळीत करतले. लग्न जावं जांकां देवान आपयल्यान ताच्या लग्ना संस्काराची कळवणी. रुबन जॉर्डन डिसा आंकवारपूत आंतोनियो विन्सन थियोटोनियो डिसा आनी इजाबेल डिसा जॉल्मोला सांताक्रूज आनी रावता पिएदाद. फाबियोला एलॉयस डिसोजा हाचे लागीं आंकवारदू ग्रेगरी एल्युथेरियुस डिसोजा आनी फेलिसिता एस्कोलास्टिका डिसोजा जॉल्मोल्या पोर्वोरी आनी रावता बामणवाडो शिवोली. ही तांची दुसरी चीट. डेन्झल चार्ल्स गोम्स आंकवारपूत वॅनफ्रीड एलियास गिल्सन डिसोजा गोम्स आनी जॉयस डिसोजा जॉल्मोला पॅन्जिम आनी रावता वाडी शिवोली. लिएन्झा डिसोजा हिचे लागीं आंकवारदू लियोनार्द डिसोजा आनी मारिया डिसोजा जॉल्मोल्या आबुधाबी आनी रावता म्हापसा. ही तांची तिसरी चीट. हॅझरन सेबस्तियान नोरोनिया आंकवारपूत रेमेदियोस क्लेमेंट नोरोनिया जॉल्मोला कांदोली आनी रावता मार्ना शिवोली. रेनिटा फेर्नांडीस हिचे लागीं आंकवारदू फ्रांसीस कायतान फेर्नांडीस आनी मॅरी फ्रांसीस फेर्नांडीस जॉल्मोल्या म्हापसा आनी रावता मार्ना शिवोली. ही तांची पयली चीट. ह्या जोडयां मदीं लग्न जावं कसलीय तरेची आडखोड आसा जाल्यार पाद विगाराक येवन सोपुता काल सांगचें. देव बरें करूं.
सगळीं विरावया. सर्वेस्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसारात आमी वचूंक जाय.